नमस्कार येवकार गोवा टुडे सुयाशी गावणेकार सविस्तर खबर आदी हेडलाइन्स। आसगांवच्या प्रकरणात आमदार मायकल डिलायला मुख्यमंत्री जाता मेतेर पुजाक अटक करून पोलिसांचेर राजकीय दबाव। पुजाच्या आदोगादाचो आर्ग्युमेंट सुनावणी फुडें सोमारा। बाकीच्या राज्यांनी 10वे उपरांत भुरगे लागतात कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीच्या तयारेक गोंयच्या भुरग्यांनी करची। IITंतल्यानूय उद्देग व्यावसायिक जातात मुख्यमंत्र्याचे करियर गायडन्स। पंचायत स्टाफाचे हजेरेचेर नजर दवरून पंचायतींनी बायोमेट्रिक चालीक लावपाचो प्लान। मंत्री माविन म्हणटा स्टाफ मारता दांडी, लोकांची कामां हुमकळटा म्हूण कागाळी। गोंय महाराष्ट्रात मादयची पळोवणी करून प्रवाह टीम कर्नाटकाच्या वाटेर। कर्नाटकान केल्ल्या कांडाचेर प्रवाहाचे निरीक्षण थारू येता निर्णायक। 8 जुलयाक प्रवाहाची बसका। मोदी सरकाराच्या तिसऱ्या टर्माचे पहिले बजेट 23 जुलयाक अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण मांडटली पुराय बजेट। संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजूची घोषणा। पर्यटन व्यवसायाचे टॅक्स आणि फायन स्वयंपूर्ण गोंयच्या आड। व्यवसायांक मारक बीजेपीचो पैशे करपाचो प्लान। काँग्रेस नवे टुरिझम बिला आड उद्देगीक संघटना मागता बिला दुरुस्ती। ओमुंदादी साल्वार करून गोंयच्या गांवकारी गट सल्ला मुखार। ओमुंदादीच्या जमनीवेली बेकायदेशीर घरांक साल्वार करूंक विधानसभेत बिल नाका मागता गोंयच्या गांवकार। पोलीस निरीक्षक आणि पोलीस स्टेशनाचे अधिकार क्षेत्रांतूच रावपाचे। ज्युरिस्डिक्शना भायर वतले जाल्यार एसपीची परवानगी घेवची पडटली। उत्तर गोंय एसपीची PI ऑर्ग। आसगांव प्रकरणात आमदार मायकल डिलायला मुख्यमंत्री मेतेर जातात। आपल्याक अटक करून पोलिसांचेर राजकीय दबाव येता। पूजा शर्माचो अटकपूर्व जामिनाक कोर्टांत आर्ग्युमेंट। घर मोडटल्याक बुद्ध शिकोवंक जाय म्हूण खंय मुख्यमंत्री उलयल्लो। घर मोडपाक आपलो हात ना, आपूण गोंयांत नाशिल्लीच, आपल्याक अटक करपाचें कारणच ना म्हूण पुजाचो आर्ग्युमेंट। फुडलो आर्ग्युमेंट सोमारा। आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनाचेर शेनवारा पणजे सत्र न्यायालयात सुनावणी जाली। पूजा शर्माक अटक करपाक पुलिसांचेर राजकीय दबाव म्हूण पुजाच्या आदोगादाचो आर्ग्युमेंट। आमदार मायकल लोबो डिलायला लोबो आणि मुख्यमंत्री मेतेर जातात। चौकशी दबावा खाला चल्ला म्हूण आर्ग्युमेंट। घर मोडपाच्या प्रकरणात पूजा शर्माचो कांयच हात ना। मुख्यमंत्र्यान घर मोडप्यांचेर खर कारवाय करता अशें सांगिल्लें, मात घर मोडपाक पुजाचो कांयच हात ना। पूजा गोंयांतूय नाशिल्ली म्हूण दावो। सुनावणी सोमारा धुकल्ली। The Panji Principal District and Sessions Court on Saturday resumed hearing the arguments over the anticipatory bail plea of main accused Pooja Sharma in Asagaon house demolition case. The counsel representing Pooja Sharma contended that this case is all about political interference and politicians like Dalaila Lobo, Michael Lobo and Chief Minister Pramod Sawant himself interfered in the investigation and government is pressurizing the police to arrest me. The defense counsel further contended that the applicant Pooja Sharma is ready to cooperate with the investigation and join investigation, and further contended that on the day when the summons were issued to appear on those days she was not available and had requested to the investigation agency to allow her to appear on second week of July. The primary arguments by the defense counsel has concluded today, but the court has adjourned the hearing for Monday morning for arguments from the public prosecutor and rejoinder arguments from the defense counsel. Mukesh Kumar for Prudent.
भायल्या राज्यांनी जसे भुरगे 10वे उपरांत कॉम्पिटिटिव्ह परीक्षां खातीर तयारी करतात तशी गोंयच्याय भुरग्यांनी करची, मुख्यमंत्र्याचो उलो. शेनवारा सुमार 60,000 भुरग्यां बरोबर मुख्यमंत्र्यान संवाद साधलो. ITI कमी दर्जाचें समजू नाकात. ITI जाल्ले सुद्दां मोठे उद्देग वेवसायीक जाल्यात, मुख्यमंत्री उलयला. या कॉम्पिटिटिव्ह युगात आम्ही जेन्ना म्हणटा की विकसित भारत 2047 आणि आमचे लक्ष्य असा की विजन 2047, विजन गोवा 2047 हे दवरता आसतना आमच्या भुरग्यांचे फ्युचर घडपा खातीर ताची सुरवात ही 10वेच्या उपरांतूच जावपाक जाय. आम्ही जशें म्हणटा की आपल्या करियराचेर फोकस करचो आणि भुरग्यांनी बी म्हणजे आतां पासूनच कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीची तयारी आपूण गोवा पब्लीक सर्व्हिस कमिशन आसतलें, स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आसतलें किंवा आमी म्हणटा तशें UPSC आसतलें. बाकीच्या राज्यांनी सदांच राजस्थान, UP, बिहार हांगासर 10वी जायना फुडें कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीची तयारी करपाक भुरगे सुरवात करता आनी 5 वर्सां कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीची तयारी करता. तेचेर आमी हाय सेकंडरी कॉलेजांनी बी आता तो कल्चर एक जो आसा की आमकां कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामीची तयारी करपाक जाय म्हणून सुरवात करपाची गरज आसा. ITA पळयता आसतना दुय्यम स्थान म्हणून पळोवं नाकात, कारण ITA शिकलेले भुरगे हे बी वेगवेगळे पद्धतीचे म्हणजे एंटरप्रिनर जाल्यात, वेगवेगळ्या पद्धतीच्यो नोकऱ्यो तांकांय मेळ्ळ्या. आमी नवीन कोर्स विच इज अ हॉस्पिटॅलिटी आणि हाऊसकीपिंग हो कोर्स येता त्या 15 जुलैच्यान आमच्या सगळ्या ITIंनी इंट्रोड्यूस करता. आमी चंद्रयान जे चंद्राचेर सोडले त्या चंद्रयानाक फुडलो पार्ट हो कॅनेको ह्या कंपनीतलो विच इज अ कंपनी फ्रॉम गोवन, बाब सरदेसाय ताजो ओनर, आणि ती आमच्या पिलर्णा हांगासर आसा. तेजो फुडलो डोम जो आसा हो गोंयांत मॅन्युफॅक्चर जालो. जाल्यार फुडलो स्पेस आनी चंद्रयानाचेर जर वयतले तेन्ना गोंयचे भुरगे कित्याक आसचे न्ही हो एकदां म्हाका प्रश्न पडटा. म्हणून तर तेच गोंयचे भुरगे अशा वेगवेगळ्या म्हणजे रिसर्च, इनोव्हेशन, IT सेक्टर्स ह्या हातूंतल्यान फुडें येवपा खातीर तुमकां जाय ती मदत सरकार करीत आसा. हाज्याय फुडें अशाच पद्धतीचे वेगवेगळे कोर्सीस गोंयांत अवेलेबल करतले. पंचायतींनी स्टाफांक हजेरेक लागून बायोमेट्रीक हाडपाचो सरकाराचो प्लान. गांवगिरे वाठारांनी पंचायतींनी स्टाफ दांडी मारतात म्हूण लोकांच्यो कागाळी येवंक लागल्यात. बायोमेट्रीक आयले उपरांत असले प्रकार बंद जातले म्हूण पंचायत मंत्री माविन उलयला. स्टाफ सारके ड्युटेर नाशिल्ल्यान खंय लोकांची कामां हुमकळटात. आमचे जाता तितले बेगीन आमी बायोमेट्रिक्स हाडटले आनी अशी पद्दत आमी दवरतले की खरें कोण एबसंट आहा जाल्यार आमकां कळटलें आनी अशी परिस्थिती हाडटले की एटेंडन्स जी खूब कमी जाता ती कमी जावपाक आमी दिवपाना. तेणी काम करपाक जाय पंचायतींनी. पंचायत खेड्यान आसा म्हूण येनासतना रावतले आनी कोण पळोवपी ना अशें जावपाक जायना. ही स्थिती बिलकुल सारकी न्हू. तेणी काम करपाक जाय लोकां खातीर आनी तें आमी करून दाखयतले. खेड्यांनी खूब कडेन एटेंडन्स बी कमी जाता म्हणून मेजर सगळे कडेन जायते कडेन एटेंडन्स कमी जाता. तेणी चिंतपा जाय लास्टाक दे आर लायक पब्लीक सर्वंट, जस्ट लायक अ गव्हर्मेंट सर्वंट. पंचायतीन काम करपी दे आर पब्लीक सर्वंट. तेणी अवश्य अटेंड करपाक जाय, टायम टू टायम लोकांक पावपा जाय, लोकांक कितें स्किमी येता दिवपा जाय, एक्सप्लेन करपा जाय, तेंच्यो कितें प्रपोजल येता ती फास्ट क्लियर जावपा जाय. हें हाडपाची स्थिती आमी करपाक जाय म्हूण बायोमेट्रिक्स वा आनी कितें जाय तें आमी करता. म्हादय प्रवाहाची टीम शेनवारा महाराष्ट्रांत विर्डी आनी तिळारी वाठारांत इन्स्पेक्शनाक भोंवली. गोंय आनी महाराष्ट्रांत पळोवणी केल्या उपरांत प्रवाह कर्नाटकाचे दिशेन. कर्नाटकांत हलतरा, कळसा नाला, कोटणी धरण, कणकुंबी हे वाठार म्हादयच्या अभ्यासाचे नजरेन म्हत्वाचे. 8 जुलयाक प्रवाहाची दुसरी बसका कर्नाटकांत थारल्या. मोदी सरकाराचे तिसऱ्या टर्माचे पयले बजेट 23 जुलयाक. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण पुराय बजेट लोकसभेत मांडटली. संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजून ट्वीट केलें. सेगीत 7 बजेट मांडपी निर्मला सीतारमण मोरारजी देसाया उपरांत दुसरी अर्थमंत्री आनी पयली बायल अर्थमंत्री. हें बजेट खंय प्रो पीपल कॉमन मॅन्स बजेट आसतलें. नव्या पर्यटन बिलाक काँग्रेसीचो खर विरोध. पर्यटना संबंधी वेवसायिकांक खंय काबार करपी हें बील लोकांक त्रास करपाचें. टावटिंग करपी बेकायदेशीर धंदेवाल्यांक 10 आनी 15 हजार फायन.
जाल्यार नोंद जाल्ल्या कायदेशीर वेवसायिकांक 10 लाखांची फायन. वेवसायिकांक फी लायले ती आत्मनिर्भर आनी स्वयंपूर्ण संकल्पने आड म्हूण वेवसायीक आनी काँग्रेस फुडाऱ्यांनी सरकाराचेर फोग काडलो. तो वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी ती फीज पे करता, वेगवेगळे कन्व्हेन्स फीज पे करता. समज तो कितें परचेस करता, स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन फी, अश्यो वेगवेगळ्यो GST पे करता. ते सगळे पे करून सुद्धा आता हो 2% ताचो चार्ज त्या मनशाचेर, त्या व्यक्तीचेर, जो मनीस हे टुरिझम सेक्टरान आपलो वेवसाय करूंक सोदता तेजेर इम्पोज करूंक सोदता. सो म्हाका दिसना हे सरकार जे म्हणटा आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर गोय, हे खंयचे तरेन आत्मनिर्भर म्हणूंक सोदता. हे सगळे पयशे घेवन मागीर फुडल्या इलेक्शनाक परते कोण काँग्रेसचे आमदार जाले तांकां फोडपाक, आनी खंयच्या पार्टीचे आमदार फोडपाक, तशें प्रकरण आसा. सो आमी कंप्लीट हेका अपोज करता. आनी शॉकिंग गजाल म्हणल्यार आमी कलंगूट वाठारांत आमी सदांच म्हणटा की आमकां टाउट्स नाका, आमकां ते डान्स बार बंद केल्ले जाय, ते लडकी मिलेगा हे आमकां आयकुपाक नाका. मातशें लॉ एंड ऑर्डर सिट्युएशन तुमी जाग्यार घाला. हे पळय ते ड्राफ्ट हा पळय तुमकां मुद्दम दाखोवंक सोदता. ह्याच पेनाल्टी पेजाचेर तुमी पळयत जाल्यार ऑफेन्स ऑफ टाउटिंग अंडर सबसेक्शन 1 फायन 10,000. म्हणल्यार बारीक रेजिस्टर्ड मनीस जो आहा तेका फायन तुमी 10 लाख लायतले, आनी जो इल्लिगल टाउट हॉकर आनी भोंवता ते रस्त्यार न्यूसन्स क्रिएट करपाक तांकां तुमी 10,000 फायन धरतले. तेय न्हू, कोण पळय मनीस ह्या टाउटिंगान एसोसिएटेड आहा म्हणल्यार तेजे अंडर समज किंग पिन आसा तेका फकत 50,000 फायन. म्हणल्यार हांव किंग पिन, म्हाज्या अंडर 30 जाण तरी टाउट्स आहा जाल्यार 1 लाख धरी जाल्यार ताका 10,000 फायन, आनी म्हाका धरी जाल्यार 50,000 फायन. मात तो कोण रेजिस्टर्ड आहा पळय तेणेन बारीक कितें मिस्टेक केल्यार ही कॅन बी लायबल टू 10 lakh फायन. दिस इज utter nonsense and this is a disaster. I mean, and this is going to be an act. नव्या ड्राफ्ट टुरिझम बिलांत कितल्योश्योच दुरुस्त्यो जाय. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक घेवचें न्ही म्हूण TTAG, CII, JCCI मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. ड्राफ्ट बिलांत खंय टॅक्स 2% वाडयला. कित्याक वाडयला ताचें स्पश्टीकरण ना. TTAG म्हणटा बिलाक विरोध ना, दुरुस्त्यो जाय. लक्ष घालपाचें उतर खंय मुख्यमंत्र्यान दिलां. आमी पयलीं टुरिझमान आमकां बिलाचो ड्राफ्ट धाडले, सगळे लोकांक धाडले, ऑब्जेक्शन, सजेशन, इनपूट धाडपाक. हे बिलान प्रॉब्लम कितें आसा की एक ते सस्टेनेबिलिटी फी आसा ते 2%. ओके. ते आतां आमी सगळे GST भरता, परमिशन घेता टुरिझमच्यान, पोल्युशन बोर्ड, एनवायरमेंट आनी ट्रेड लायसन्स, म्युनिसिपॅलिटी, पंचायत. आता हेजे वयर आनी 2% हे सामकें लोकांक बरें वाटना की अशें. आनी दुसरें की 2% हे फंडान कितें वॉट वील हॅपन, कितें करतले हे 2% घेवन डेव्हलपमेंट करतले, कितें अकाउंटेबिलिटी आसतलो की हे 2% खंय वयतले ते सारकें सांगूंक ना. एनी 15 people, 20 people, 25 people मिटींग केले मागीर परमिशन घेवंक जाय. समज आता कोण रेस्टॉरंटान बसले फ्रेंड्स वांगडा 20 जाण 25 जाण, तांकां परमिशन घेवचें पडटलें. हे क्लियर ना. म्हणजे मेन प्रॉब्लम आसा की हे बिल सारकें ना, क्लियर कट ना. कितें तरी थोडे पॉयंट एक्झॅक्ट आसा, थोडे पॉयंट सामके वेग आसा की नॉट प्रिसायज. वी आर नॉट सेइंग की स्क्रॅप कर. आमी सांगता एक स्टेक होल्डर, सगळे लोकांचे इनपूट घेवन मागीर सगळे स्टेक होल्डर्स वांगडा बसून उपाय काडया. दॅट इज द मेन रिक्वेस्ट टू CM. एन CMन सांगले ओके हांव चॅक करता आनी तुका सांगता, बसूया परत with the director आणि कोण आसा whoever is involved in the process of formulating this bill, बसून मागीर उपाय काडया. वी आर नॉट सेइंग स्क्रॅप कर. एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट.
पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कोमुंदादी साल्वार करूंक गोंयच्या गांवकारी म्हणून गट मुखार सरला. कोमुदीदास सुवातींतल्या बेकायदेशीर घरांक साल्वार करूंक विधानसभेंत बील हाडचें न्ही म्हणून गोंयच्या गांवकारीन मुख्यमंत्री आनी राज्यपालांक बरयलां. कोमुंदादीच्या सुवातीचेर कितलीं बेकायदेशीर बांदकामां आसात ताची म्हायती गोंयच्या गांवकारी मागतात. गोंयचे गांवकारी. Now towards this we have placed mail to His Excellency Honorable Chief Minister of Goa as well as to Honorable Ministry of Revenue of Goa as well as to His Excellency Honorable Governor of Goa. The base contents is that it had appeared in the newspaper yesterday, 5th July 2024, that no bill to regularize on Komdad land in this upcoming monsoon assembly. We humbly bring to light that it's not only this upcoming monsoon assembly, but at no any assembly should it be, and it should not be regularized, illegal structures on Komdad land. And we await this to be announced on the upcoming assembly. पन्नास लाखांची अफरातफर केली म्हणून आर पेरेर अँड कंपनी आनी तांच्या अधिकाऱ्यां आड पणजे पुलीस कंप्लेन जाल्या. उद्देजक अक्षय केणीन कागाळ केल्या. केणीन आपल्या उद्देगाचो अर्थीक वेव्हार सांबाळूंक परेराच्या कंपनीक वर्साचो कॉन्ट्राक्ट दिल्लो. तांणी 50 लाखांचो गैरवेव्हार केला म्हणून कागाळींत आरोप. A complaint has been lodged by my client against a firm by the name Messrs. R. Pereira and Company, which is being run by one chartered accountant by the name Royce Pereira, and along with his 2 employees by the name Shamsundar Dangi and Pankaj Daborkar. And the primary allegations are that these 3 people have siphoned off monies and have misappropriated the funds which were entrusted by my client to them as they are chartered accountants for payment of various statutory dues, supplier bills, etc., which were a part of their letter of engagement. The modus operandi was they would take the money from my client, give him an impression that it is being paid for the purpose it was taken, and in fact it was siphoned off into their personal accounts. So upon this fact being realized by my client, a complaint has been filed. An FIR has been lodged before the Panji police station under sections 420, that is cheating, and 409, which is criminal breach of trust by an agent, and currently the investigations are on in respect of this. वाळपय नगरगांव पंचायत वाठारांतल्या कांय गांवांनी म्हयनो जालो लायटीचो आपलिपो चल्ला. पावसाच्या दिसांनी एकदां लायट गेल्यार 2-2 दीस लायट येच ना. लोक इशू घेवन मिडिया मेरेन पावलो. साट्रें, कोदाळ, नादोडा, बांबर, माळोली, काळखांत रस्त्या कुशीक दोनूय वटेन लायटीचे खांबे घाल्यात. बंच केबल फॉल्टी जाल्ल्यान आतां परत वायरी ओडटात. आतां लायट हांगा जाली एक कंटिन्यू 8 दीस सुमार जाले. आमकां कंटिन्यू अशी लायटूच ना. आमकां लायट येता एक 10 मिनटां म्हणजे उरता आनी रोकडीच परत वयता. म्हणजे आतां आमकां अशें दिसता की आशा बाबा म्हणजे अशें पाणी बाबा खंय तरी टाकयेक चडटले, आमचें कितें तरी जातलें. पूण आतां कंटिन्यू लायट अशी नात आमकां 8 दीस जाले. कितें म्हणटा ते म्हणटा कितें केबल फॉल्ट म्हणटा आनी आतां ते कितें म्हणटा आमी न्यू केबल म्हणजे न्यू कितें तरी तेंच्यांनी ओडला म्हणटा. आतां अर्द्या मेरेन सप्लाय दिल्या म्हणटा आनी फुडली सप्लाय ती अजून दिवंक ना. आनी काल पयर आमचो तो केबलूय जळलो थंय आनी लायटूच ना आमकां. ना लायटीचे हांगा रावतात ते सगळे डुकर रावतात, हे मनीस रावना अशेंच तांकां दिसता काय हे म्हाका काय कळना. तेन्ना तेंच्यांनी आतां तो नवीन दुसरो केबल घालता न्हू, म्हाका तेंच्यांनी सांगलेले तो खंयचो इंजिनियर कोण आहा तो, हांगा आमी 4-5 जण बसलेले
मार्चच्या एंडाक आमकडून घालता म्हणजे घालता. मी म्हटलं सरकारी काम आणि 5 वर्सात थांब तसले रे का म्हणून त्याका सुद्धा वांगडात विचारले. तशी त्याने ना नक्की घालता म्हणजे घालता. आणि आज जुलै बघ, जून संपलो, जुलै चालू झालो, अजून पत्ता नाही बघ. अरे तू खांब्यावर बरशी आले, एक तर मोरतलो या खांब्याक बसून आता हरमल करासून ते सोसायटी मध्ये 150 खांबा एक कडेन असा. म्हणजे कित्याक खांब्या अशा रीतीन घातल्यात काय म्हणताय. आता नवे हो आमचो पयलींचो बंच केबल जो घातलेलो तो केबल सगळ्याक शॉर्ट जाता, त्याचो प्रॉब्लेम. त्याच्या उपरांत तेंच्यांनी आता नवो केबल, आता दुसरो आनी एक केबल घातला. तो असोच जातलो काय कितें जातलें तें आमी सांगूंक शकना. पूण त्या केबलाचें वर्क इन प्रोग्रेस आसा, काम चालू आसा तेच्या खातीर ते लायट बंद करता काय कशें कितें आमकां सांगाय बीन ना. शटडावन आसा बाबा, आयज शटडावन आसा जाल्यार आमकां सांगा बी काय ना. येयले डायरेक्ट लायट बंद केली, डायरेक्ट काम चालू करतले. उत्तर गोंयांतल्या सगळ्या पुलीस स्टेशनाच्या पीआयनी पुलीस स्टेशनाच्या अधिकार क्षेत्रांतच रावपाचे. उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलाची सगळ्या पीआयक वॉर्ड. पीआय पुलीस स्टेशनाचे ज्युरिस्डिक्शन सोडून भायर वतलो जाल्यार पीआयक खंय एसपीची परवानगी घेवची पडटली. करासवाडा आयडीसी ते कोलवाळे सेंट्रल जेल मजगती रस्त्यार हिट अँड रन. 78 वर्सांचो विनायक धारगळकर म्हणटा तो सोंपलो. रस्त्यान चलत वतना ताका गाडी मोखली. जीएमसींत उपचार चालू आसतना गेलो. कोलवाळे पुलिसेन अनवळख्या आड एफआयआर केला. तपास चल्ला. नमस्कार. कोलवाळे WRD कॅन्टिना कडेन एक हिट अँड रन केस चल्ली आसा. सर्वीस रोडाचेर विनायक धारगळकर चलतालो. एक अननोन पर्सन येयलो व्हेकल घेवन आनी विनायकाक डॅश मारून धांविल्लो आसा. विनायकाक बरीशी इंजरी जाल्ली, ताका सोमतोच जीएमसीन शिफ्ट केलो. उपचार चालू आसतना ताचें निधन जाल्लें आसा अशें आमकां म्हायती मेळटा. कोलवाळे पुलिसांनी अननोन पर्सनाच्या नांवा सकयल एफआयआर रजिस्टर केल्ली आसा. कोलवाळे पुलीस अननोन पर्सनान जो व्हेकल तिणेन मारून हें केल्लो आहा, धांविल्लो आसा, ताका सोडटात. स्टुडंटा खातीर संरक्षण करता. लोटले हिट अँड रन प्रकरणात खुनाचे कलम जोडले. कांय दिसां फाटीं लोटले कन्हैया कुमार म्हणटा तो अपघातांत सोंपिल्लो. ताच्या आंगार घावे दिशिल्ले. फोंडे पुलिसांचे रॉबर्ट गाडयेन ताका ते आदीं हाडूंक वेर्णा सोडिल्लो म्हणून म्हायती उक्ताडार आयली. तितल्यार 3 पुलिसांक सस्पेंड केल्ले. मायणा कुडतरी पुलिसे कडेन ती आतां खुनाची केस जाल्या. कांय दीस फाटीं आमी प्रुडंट चॅनलाचेर एक न्यूज केल्लो की लोटली हायवेचेर एक एक्सिडेंट जाला आनी एका मनशाक एक गाडी मोखून गेली आनी ताचे ऑन द स्पॉट मरण जालें म्हूण. आनी पुलिसांनी ही केस हिट अँड रन म्हूण रजिस्टर केली. पूण आयज आमकां जशें इन्फॉर्मेशन मेळ्ळां फ्रॉम सावथ गोवा DYSP, ताणें सांगलां हे केसीक आतां तेणी 302 मर्डर हो सेक्शन लायला ऑफ IPC आनी पुलिसाची चौकशी अजून चालू आसा म्हूण. ऑलरेडी हे केसीन पुलिसीन 3 जाण तांचेच पुलीस पर्सनलांक सस्पेंड केल्ले आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर मडगांव सावन सावी डायस. ह्यो खबरो इतल्यार सोंपतात. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲप. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.